नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया शिनाण्यो फ्राय। ह्यो हांवें शिनाण्यो घेतल्या। शिनाण्यो पयलीं आमकां साफ करून घेवपाक जाय। शिनाण्यांनी अशें सूत आसता ते काढून घेवपाक जाय। शिनाण्यो बऱ्यो उदकान धुवन घेतल्यो, तातूंतले उदक सगळे निसतून घेतले, उदक सगळे काढून घेतले। तातून घालूया चवीपुरते मीठ, 1 चमचो घालता आले लसणीची पेस्ट। ही पेस्ट करता आसतना हातून हांवें ओली कोथमीर घातिल्ली वाटपाक। अर्ध्या लिंबाचो रस घालता। अर्धो चमचो घालता हळदीची पावडर। 1 चमचो घालता मिरचीची पावडर। मसालो शिनाण्यांक असो लावून घेवया। शिनाण्यांक असो मसालो लावून घेवपाक जाय। वो हांवें रवो घेतला। हो रवो शिनाण्यांक लावून घेवपाक जाय। पळयात, असो रवो लावून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें तवो तापत दवरला, तातून हांवें तेल घातला। तेल बरें तापपाक दिवपाक जाय। तेल तापले तशें तातून आमी शिनाण्यो घालुया। शिनाणे परतून घेवया। दोन्ही वाटल्यान बऱ्यो फ्राय करून घेवपाक जाय। आता हांव काढून घेता। फ्राय केल्ले शिनाण्यो खूप रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायत, स्वस्त राहात। देव बरे करू।